स्ट्रेस घेतल्या न्हू तांकां भितरले कितें खबरूच ना कशें दिसता म्हाका, कित्याक आमी आमच्या म्युन्सिपालिटीचे वर्कर्स आहा, डेली वेजीस वर्कर आहा तांकां आमी पेमेंट दिल्लो आहा, प्लस आमचे जे सगळे स्टाफ आनी वर्कर्स आहा तांकां बोनस दिल्लो आसा आमी, प्लस तांकां आमी युनिफॉर्म अलावन्सूय घातलेलो आहा. इतले आसून तांकां आमी आनी हे एश्युरन्स दिल्लो की पेमेंट ह्या म्हयन्या भितर खंय तरी जातलो म्हणून, इतले एश्युरन्स दिल्लो आनी तो पेमेंट जातलो आहा थोड्या दिसांनी. तुम्ही कितें फायल्स बीन कितें क्लियर जाली तुमची अशी? फायल ह्या शुक्रारा क्लियर जाले, शेनवार आयतार येयला म्हणून फायल रावल्या ती. नेक्स्ट विकान पेमेंट जातलो आनी जातलो पेमेंट जातलो. See, salary issue of staff पळय आहा न्हू, it is a artificially man-made issue because of the failure of this BJP government. And I'll tell you why. Last time also they went on strike. They struck work for almost 3-4 days. I had joined them in that. I had made it very clear की सॅलरी ना म्हणटा तो इश्यू येवंकूच जायना. आनी तांचे उजीरच हांवें सीएमाक फोन करून सांगलें, तुमी पयले सरकाराचे पळय आहा ते पयले सॅलरी घेवपाचें बंद करा. सरकाराचे जे आहा ते म्हयनो सोंपलो की आपली सॅलरी घेता आनी गरिबांक हांगा सोंतयता. असलो प्रॉब्लेम हो हांगा. आतां सॅलरी म्हणल्यार एकूच उदाहरण दिता. वॉट अबाउट ऑक्ट्रॉय? आज वास्को म्युन्सिपालिटीन, वास्को मोर्मुगांव येदी व्हडले म्युन्सिपालिटीन मॅक्झिमम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो आसा ताजेर ऑक्ट्रॉय आसा, तो सेल जाता. हो ऑक्ट्रॉय व्हरता आनी सरकार आपल्या कडेन दवरता. टायम टू टायम तो ऑक्ट्रॉय रिलीज जावपाक जाय हांगा म्युन्सिपालिटीन. हो एक ऑक्ट्रॉय जर टायम टू टायम धाडलो जाल्यार हे चडशे प्रॉब्लेम उरोवंकूच जायना. हे तांचे हक्काचे पयशे, म्युन्सिपालिटीचे हक्काचे पयशे. वाय इज द गव्हर्नमेंट किपींग इट वीथ इट सेल्फ? हो क्वेश्चन हो व्हडलो पयलो आन्सर जावपाक जाय. आनी आय एम व्हेरी म्हणजे डिसअपॉयंटेड. हो जो मिनिस्टर आसा, अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर जो आसा, हू इज इनचार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटीव इनचार्ज ऑफ द म्युन्सिपालिटीज, ही इज फ्रॉम दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी. तो कितें करता हें घेवन? Either he is ignorant or he is deliberately not doing it. I think this election has to teach him a lesson.